बापाचे पुताचे पवित्र आत्मेचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता आत्म्याक फ्रांसिस्को फेर्नांदीस ही आमच्या बाबा खातीर देवान ताची काकलूत करून सासणीक विसव ताका फावो करूंक ताचे खातीर मागुया. आनी पवित्र भेट देवाक मानता तसली जावंक आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं पातकांची बोगसोनी मागुया. हांव पातकी सर्पत्वेधार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून घेवन सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां वावडनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थया जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गरज ओगेपणान बापा मुखार दवरुया. सर्व जाणार आनी मोगाळ बापा भाग्यवंत तोमासाक तुवें क्रिस्ती सोपुरनायचे आनी देवीक जाणवाय जोडचे उर्बेन पेटयलोय. ताची शिकवण सारकी समजून घेवंक आनी ताचे देखी बरीत जिणेचो पाटलाव करूंक तुजी धाराळ कृपा आमकां दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता निरास वर चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. हेब्रियांक बरयलेले चिटीवेले वाचप. बाबा भयणीनो, जेजूच्या रोगता वरवीं पवित्र स्नानान भितर सरूंक आमकां सत्य आसा. ताणें आमकां पड्ड्यांतल्यान मुणगे आपले कुडींतल्यान नवी आनी जिवी वाट उकोडल्या. आनी त्या भायर देवाच्या घराचो कारबार चलोवंक आतां आमकां एक व्हडलो यादनीक आसा. तर साद्या काळजान आनी तीर बाबातान गुन्यांवकार अंतस्करणांतलीं शुद्ध जावन आनी नितोळ उदकान कूड धुवन आमी देवा सोशी वचुया. आमी उचात्ता तो बोरवासो तीरपणी सांबाळुया. कित्याक देव आपले बासावणेक विस्वाशी रावतलो म्हूण आमकां खात्री आसा. प्रिती मोग दाखोवंक आनी बऱ्यो कन्यो करूंक एकामेकाक उर्बा दिवंक वावरुया. समाती भरून एकठांय जावची आमचे मदें संवय आसा ती थोडीं जाणां मोडटात. आमी तशें करचें न्हय. पोतेंच जाल्यार जितलो दीस लागीं पावता तितली आमी एकामेकाक देत दिवया. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. असलीं मनशां सोरेस्परा तुजें मूग पळोवंक आशेता. सगलीं म्हणुया. असलीं मनशां सोरेस्परा तुजें मूग पळोवंक आशेता. सोरेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेता तीं सगलीं. संवसार आनी संवसारांतलो सगलो लोक ताणेंच प्रितूम दर्या वयर मांडल्या.
ताणेंच तिका उदका वयर तीर करून दवरल्या. सबब असली मनशां सोरेस्परा तुजें मूख पळोवंक आशेता. सोरेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळत? ताच्या पवित्र ठिकाण्यान पांय दवरूंक कोणाक फावो? जो नितोल हातांचो आनी निर्मूळ कालसांचो, जो होलक्या पोलक्या वस्तूंक लोबदो ना तसल्याच मनशांक. सबब असली मनशां सोरेस्परा तुजें मूख पळोवंक आशेता. ताका एकल्याकूच सोरेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताचे सोडवणदारा देवाची कृपा. असली मनशां ताका सोदीत सोदीत आसा. तुजें मूख पळोवंक आशेता जाकोबाच्या देवा. सबब असली मनशां सोरेस्परा तुजें मूख पळोवंक आशेता. उद्गार उबी रावया. म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो, उजवाड म्हजे वाटेचो. Por तुमचे सोव्यांसो तुमचे सगळे आसूं. मार्गो प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताचे शिव वर्तमान. जेसून म्हळे, दिवो पायले पोंदाक उबाचे तोडा दवरूंक हाडटात होय, पेडाचेर दवरूंक न्हय. तर उपरांत उक्तें जावचें ना तसलें कांयच ना आतां लिपलोलें, आनी तें गुपीत दवरूंक ना बगर मागीर उक्तें जावचें पासो. आयकूंक कान आसल्यान तें आयकुचें. आनी तांकां सांगलें, तुमी आयकतात ताची चोत्राय धरात. तुमी जोगशात त्याच मापान देव तुमकां परत जोगतलो आनी ओदीकूय दितलो. कित्याक आसा ताका देव आनीक दितलो, आनी ना ताचे कडलें कितें आसा तें काण घेतलो. जेसू ख्रिस्ताचें शिव वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रतिच्या पवमरीनो आज पवित्र सभा भगवंत थॉमस अक्वायनस ह्या याज्ञिकाची धर्मशास्त्राची ही परब समोर आमता. तत्वगिन्यानी तो, देव शास्त्री तो, फिलॉसॉफर एंड अ थियोलॉजियन. आनी पवमरीनो ल्हानपणीच ताका ही जाणवाय आसली, हुशार, शिकपांत एकदम हुशार. आनी देखूनच पवमरीनो ल्हानपणी थावनूच हें ताचें शिकपा वाटेन ताचें मन ओडलें. जाल्यार वाडटा वाडटा ही आस ताका पाद्री जावची, याज्ञीक जावची ताचे भितर आसतली. पूण ही पाळटा आसतना जायत्यो आडखोडी ताका आयल्यो, कित्याक ताचे घरचींच पासून एके भाशेन आडखोड हाडूंक लागलीं. जाणार आस्तीक कुटुंबाचो वांगडी तो, फामिलीचो वांगडी तो. आनी देखून त्या काळार इतले आस्तीक परिस्थितींत आसले, आस्तीक परिस्थितींत गिरेस आसले मनीस जबरशे याज्ञिकीपणाक वेंग मारी नासतले. आनी हेंच कितें ताचें सवय घडलें. हो याज्ञीक जावंक सोदता देखून ताच्या घरच्यांनी ताका आडखोड हाडली. तांची घरचीं थंयसर तो राजा फ्रेडरीक म्हणलेलो राजा आसलो, ताची इश्टागोत आसली, तांची सोयरीगोत आसलोली. हो राजा थॉमस अक्विनाक ल्हानपणी आसतनाच सुमार 2 वर्सां बोनखोणींत घालता. कित्याक बोनखोणींत आसतना ताचें मन घडये बदलत आनी पाद्रीपणाची जी आशा आसा ती ताणें सोडून दिवन ताणें घडये काजार जावचें, घर संवसार करचो आनी फुडार करचो. पूण बाबा कितल्योय आडखोडी आयल्यो, पूण सगल्या आडखोडींचेर ताणें जैत वेलें.
आनी आखरेक जी आपली आशा आसली इत्सा आसली ती ताणें शार्ती पावयली. डॉमिनिकन संस्थेंत तो भितर सरलो आनी आखरेक पाद्री जालो. आनी पाद्री जाले उपरांत बाबा म्हणलो ताचें मन जालें लोकांक बरी खबर परगटची. हुशार आसल्या कारणान जाणवाय आसल्या कारणान तो जायतीं पुस्तकां बरयता. देवाचे उतराची समजणी पोरजेक घडटा ते भाशेन दिवपाचो प्रयत्न करता. जें कितें देवान ताका दिलें तें ताणें अदीक देवा खातीर पवित्र सभे खातीर ताणें करचेलें आनी आपल्या बरोवपांतल्यान शिकोवपांतल्यान तो जावन गेलो दुसऱ्यांक एक उजवाड एक फोलेर. हाच्या शुभ वर्तमानांत आमकां उजवाडाची खबर जेजू करता तें मेवता. असलोच उजवाडाचो फुलेर भगवान तोमासाकीन पोरजेक जावन गेलो. आनी सुमार 49 वर्सांचें जिवीत ताचें. पूण इतल्या थोड्या वर्सांच्या जिवितान ताणें इतलें सगळें बरें केलें. ही देव जाणवाय पोरजेक पावशी केली. देवाच्या उतराची शिकवण ताणें दिली. पवित्र सभेन ताका 7 म्हूण परगट केलो. हो बरो वावर ताचो मानून घेतलो. भवांडीनो इतलें सगळें ताणें देवा खातीर जेजू खातीर पवित्र सभे खातीर केलें. तेन्ना एका दिसा खंय देव जेजू ताका दिश्टी पडटा आनी म्हणटा तुवें इतलें सगळें म्हजे खातीर केलां पवित्र सभे खातीर केलां. हाचो इनाम तुका कसलो जाय. यू हॅव डन लॉट्स फॉर मी एंड फॉर द चर्च. वॉट इज द कॉम्पेन्सेशन दॅट यू नीड. आनी भवांडीनो ताचो जाबाब खंय सादो 2 उतरांचो. नथींग बट यू ओ लॉर्ड. म्हाका आनी कांयच नाका फकत तूंच सोम्या म्हाका जाय. हो जाबाब भगवान तोमास हाकिनाचो जालो. कित्याक ल्हानपणींतानूच तो जेजूच्या मोगान पडलो आनी जेजू खातीर आनी पवित्र सभे खातीर आपल्या गिन्याना वरवीं आपल्या शिकपा वरवीं जाणवाये वरवीं कितें तरी करचें हें ताका जालें. भयणो ताचो उगडास करता आसतना आयची परब समरमता आसतना पवित्र तो भोव पवित्र संस्काराच्या मोगान पडलो. आनी ह्याच पासून हो ताचो मोग भोव पवित्र संस्काराक इतलो थीर आनी घोट आसलो की तो संस्काराक इतल्या वडल्या ही आमी भोव पवित्र संस्कारा मुखार मागणें करता. तांतूम एर्गो साक्रामेंतूम अशें म्हणटात तें ताणें घडलें. कित्याक भोव पवित्र संस्कारांत आसले जेजूचो ताका मोग आसलो आनी ह्या गायनांतल्यान आपल्या जिविताचें समर्पण ताणें जेजूक केलें. भयणो अशें ताच्या जिवितान सांगूंक गेल्यार जायतें कितें आसा. कित्याक जें कितें देवान ताका दिलें तें ताणें पवित्र सभे खातीर देवा खातीर भेटयलें आनी अदीक देवान ताका बेसांव फावो केलें. शुभ वर्तमानांत शेवटाच्या भागान आमकां अशींच उतरां मेळटात. जांकां कोणाक देवान दिलां ताका अदीक दितलो. जांचे कडेन कोणा कडेन ना तांचे कडेन आसा तेंय बी तो काण घेतलो. कित्याक लागून जेजू म्हणटा काय जें कितें देवान आमकां फावो केलां तें जर आमी बरे भाशेन उजार करिना उपयोग करिना तें जर आमी पवित्र सभेच्या वावरा खातीर आमी घालिना जाल्यार आमकांच आपस्वार्थी जावन कशीं आमी दवरीत जाल्यार आसा तें बी देव काण घेतलो. देखून जें कितें आमचे लागीं आसा तें देवाच्या वावरा खातीर पवित्र सभेच्या वावरा खातीर आमी तें करूंक आनी भेटोवंक आज तुका आनी म्हाका आयच्या दिसाक देवाच्या उतराचो संदेश. पयल्या वाचपान एब्रावांक बरयलेली चिटीचो बरयणार जेजूचेर नदर मारून जेजूच्या जिविताचेर नदर मारून हो बरोवपी आमकां उगडास करून म्हणटा आपले कुडींतल्यान ताणें आमकां एक नवी आनी जिवी वाट दाखयल्या. जाल्यार क्रिस्तान दाखयलेली वाट आमी आपणावंक क्रिस्तान दाखयलेलो मार्ग आमी आपणावन भाग्यवंत तोमास हाकिना भाशेन बऱ्या जिविताचो उजवाड सगल्यांक आमी परगटूंक आनी दिसा दिसपटी देवाच्या मोगान वाडटलीं भोव पवित्र संस्कारांत आसल्या जेजूच्या मोगान वाडटलीं मनशां आमकां कर म्हूण ताकाच फुडें घालून आयच्या दिसाक हे पवित्र मिसाचे भेटेन जेजूची कृपा पड मागुया. भेटवणेक आमी गायन गावुया. ना आमचे लागीं C25 पान 39 C25 पेज 39. Go to me,
तुमच्या भावमृणय म्हजे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दवा सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमची दानां मानून घे. तांचे वरवीं पवित्र जावन सासणाच्या सुखाक आमी पावूं ही आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्वकाली आनी सर्वथाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत तोमाशाकीन तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समारंभूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यामोन जिवेत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्मेक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण ससुगवेचे आनी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हटलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच आनी काल्स घेतली तुका नव्याने दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे तुमी समेज घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत ते वारोवतलीं. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gód purgotuja. Jezu melo, Jezu dziwon zala, Jezu nowian jedolo. Baba, Jezuच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवांचो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावांबरींची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक
तुझे पोरसोळीत म्हाका मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची हे पवित्र मिसाचे बेडेन आपापल्या घरांनी रावन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मरे देवाचे माये सांगती तिच्या पोती भाग्योंत जाय भाग्योंत धोरण दिता. आमचो आस्कारी भाग्योंत मिंगेल आनी सर्वकालीन तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. भवमरीनो दुबावावरेंत देवान आमकां जायत्या बेसांवांनी बोरल्यांत आनी बोरीत आसा. आनी हें ताचें बरेंपण जेन्ना पवित्र सभेच्या वावरा खातीर आमी भेटयता हें बरेंपण पवित्र सभे खातीर आमी दाखयता तेन्ना उदीक देव आमकां आपल्या बेसांवांनी बोरता. हो आमचो त्याग सॅक्रिफीस वेळ पवित्र सभे खातीर आमी दिता. तो बेश्टो वचना. देव आपल्या रिणांत असल्या वावराच्या रिणांत रावना पूण परतें जाल्यार उपोड बेसांवांनी आमकां भरीत आसा. ह्या वेळार दूर एक देवाचें बरेंपण दूर एक देवाचें बेसांव ओळखून घेवया आनी उपकारी काळजान दिनवाशी मनान जेजून शिकयलें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवंशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. ह्या राजवटकीक पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सौम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जजी येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुमेची शांती सदाकाल तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप कट्टले आमची काकूत कर. देवाची शिळे संवसाराचे पाप कट्टले आमची काकूत कर. देवाची शिळे संवसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटाती. शेळीच्या जेवणांक पयलीं सगळीं आमी सुभागी. सोमी आमच्या घरा येवचे म्हाका पावना तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. क्रिसमसाच्या वेळार गावुया स्वर्गी मुंडो जेजून दिलो D40 पान 60 आनी 9 D40 पेज 69. Jesus.
प्रार्थूया. देव आमच्या मोगाळ बापा, तुजे कृपेन तुजें जिवीत आमकां मेळटा. ह्या तुज्या भोव वर्त्या देण्यान आमची खरी वडवीक आसा म्हूण ओळखून ती आमी सदांच भोगूंक पावूं. ही आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. शेवटाचे गायन गावुया. आर 30 आणि 8 तुझ्या हातान. पान 109 आणि 6 आर 38 पेज 196.